भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आईच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे आपल्या महत्वाच्या खात्याचेर रिप्लाय डिफेन्स कितें म्हणया ताका तें पयलें, ताजे उपरांत एक्शनूय पयली. ह्या गजालींचेर आमी उलयतले. नुस्तें गोंयकाराक सवाय मेळटलें काय कितें हाजेरूय उलयतले. आमच्या गांवांची कॅरिंग कॅपॅसिटी सरकार थारावपाक सोदता ताजेरूय उलयतले. आनी टॅक्सींचो इशू आनी एग्रिगेटराचो इशू आज आयलो ताजेरूय उलयतले. लौकीक बाब शिलकार आसा आमचे बरोबर, जोयल बाब अफान्सो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसात. 3 पत्रकार आसात म्हजे बरोबर ह्या पॅनलाचेर. म्हाका दिसता आज तुमी विजय बाब सरदेसायान कितें म्हणटा आयकलां. घडये आमकां आनीक खुर्ची लावची पडटा काय कितें त्या वटेच्यान असो प्रश्न भरपा सारको की आपूण जर राजकारणी जालो नाशिल्लो जाल्यार पत्रकार जावपाचो अशें ताणें सांगलां. इतलेंच ताणें सांगलें ना की ताणें इतलेंय म्हळां की घडये आपल्याक कोण नोकरी दिता आशिल्लो तो आपल्याक खबर ना, कारण आपूण कोण सांगता तशें बरयनाशिल्लो, आपूण आपल्याक जें दिसता आनी खरें दिसता तेंच बरयत आशिल्लो म्हणून. हें आयकून म्हाका सामकें भरून आयलें विजय बाब सरदेसायाचे हे डायलॉग आयकून. कारण आतांच आमकां केन्ना केन्ना आमी कंप्लेनी करतात की विजय बाब सरदेसाय आमकां जाय त्या सगळ्या विशयांचेर उलयना म्हणून. आतां पत्रकार जाल्यार कसो बरयत आशिल्लो हो प्रश्न म्हाका हें आयकून पडलो. पूण आसूं, आमी लौकीक आमी सुरवात करया, आमगे काम करत रावया, कारण आमगे पोट हाजेरूच चलता. कळ्ळें तुका. विजय बाबाचें काय हाजेर चलना. ताणें काल एक स्टिंग ऑपरेशनान रात गाजयली म्हणपाक आमच्यांनी. ह्या स्टिंग ऑपरेशना वयल्यान सुरवात करया बाय गिवींग ड्यू क्रेडीट टू विजय बाब. हें जें स्टिंग ऑपरेशन आसा कसिनोंचें कितें जालें नेमकें आनी ताजे उपरांत एक्शन कशी जाली आनी मेन गजाल मेळ कितें. प्रमोद, काल हरशी खूब डिमांड म्हणजे 25 सुमार डिमांड आसले आनी मेन डिमांड आसले. तितूंतलो एक हो होम, एक्सायज, PWD अशे डिमांड आसले. हितून होमाचेर कसिनोचो मुद्दो तो उलयलो आनी ते खूब प्रिपेर येयल्ले. तेंच्यांनी वांगडा विजयान वांगडा पेन ड्रायव्ह घेवन येयल्लो विडियोचो आनी सांगलें की तेणी एक्सप्लेन केलें ऑफशोर कॅसिनो, ऑनशोर कॅसिनो. ऑफशोर कॅसिनोचेरूच लायव्ह गेमींग चलपाक शकता कायद्यान गोंयचो जो गॅमलींग एक्ट आहा तेजे प्रमाण. आनी ऑनशोर कॅसिनोचेर इलेक्ट्रॉनीक गेमींग. आतां ऑफशोर कॅसिनोची लायव्ह गेमींग आसता म्हणून तांकां तशी फी लायिल्ली आहा गव्हर्मेंटान, आनी ऑनशोर कॅसिनो कमी फी लायिल्ली आहा, कारण ते इलेक्ट्रॉनिकूच अलावड आहा, लायव्ह गेमींग अलावड ना म्हणून. सो हो एक्चुली प्रश्न विजय बाबान मांडलो. तो प्रश्न सतयता आसतलो ऑफशोर कॅसिनोवाले, कॅसिनो इंडस्ट्रीकूच सतयता आसतलो. तेंची बाजू तेणी मांडली थंय. तांकां ताचो प्रॉब्लेम थंय तेणी मांडलो की अशें कशें जावपाक शकता की ते चड फी फारीक करता कारण ते लायव्ह गेमींग घेता, आनी ह्यो ज्यो ऑनशोर कॅसिनो आहा जे कमी फी फारीक करता तांकां अलावड ना, ते करपाक लागले आनी तांचो बिझनस अफेक्ट जाता. सो तो अफेक्ट जाता. जस्ट अशें म्हटलेलें जाल्यार ताचो व्हडलो फरक हावजा भितर दिसचो नासलो की अशें चल्लां म्हटलें जाल्यार. तेणी पेन ड्रायव्ह दवरलो, पेन ड्रायव्ह दवरून ते पेन ड्रायव्ह फक्त हावजा पुरतो उरलो. तेणी तेजेर रावले ना. रोखडोच आपले ट्विटरा वयल्यान आपले सोशल मिडिया हँडला वयल्यान तेणी तो व्हिडियो रिलीजूय केलो, म्हणजे तो लोकां पर्यंत पावलो. सो इमिजिएटली ते व्हिडियोन कळटा ते भितर वयता थंय लायव्ह गेमींग चल्लां, खंयचो कॅसिनो म्हणजे ऑनशोर कॅसिनो तो कळटा, आनी थंय लायव्ह गेमींग चल्लां जे अलावड ना. तेजो तो डिटेल व्हिडियो आसलो. ते जातकूर मागीर 2-4 वरां सुमार गेल्या. मागीर बाकीचे कोण उरलेले ते आमदार उरलेले. युरी बाब सुमार म्हाका ऑलमोस्ट 1.5 वर उलयलो. तेजे उपरांत मुख्यमंत्री उलोवन मुख्यमंत्री 2 वरांचेर उलयला. ते अर्द्यार पावता म्हटल्यार तेणी तो आपलो व्हिडियोचो विशय काडलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें एक्शन जाली म्हणून. सो 2-3 वरांचे हितून तेंच्यांनी क्रायम ब्रांचीन मुवमेंटूय केलो आनी ते एक्शनूय घेतली. तुका कळटलें, तुका न्यूज पावतली म्हणपा लागलो तो. सो राती तितलेंच कळयलें. मागीर सकाळ म्हटल्यार रेडीचे डिटेल्सूय येयले पुलिसे कडल्यान. तर 3 कडेन रेड जाली अशें कळटा. पण एकेच कडेन जे कांदोळे जो गोल्ड म्हणटा तो तेणी सांगलेलो पपीज कॅसिनो कितें तरी आसलो तो, थंय जे रेड जाल्या तितूंतल्यान लायव्ह गेमींग म्हणजे रंगे हात तशे धरल्या तांकां तितूंतल्यान. आनी थंय जे तेंचे हें आसले इक्विपमेंट आसले तेवूय घेतल्या. ते सगळे मेळून सुमार 35 लाखचे सुमार तेंच्यांनी सिजर केला. थंय म्हणजे कॅश असो न्हू, सगळे तेंचे इक्विपमेंट बी सगळे धरून. सो तेजे ते राती जाले स्टेटमेंटा उपरांत तेणी व्हिडियो प्रूफ दिल्या उपरांत एक्शन जाली. आनी एक्शनी उपरांत तेणी 3 सांगलेले, तितूंतलो एक तरी रोखडोच सापडलो थंय. 2 ते एक वेळ ते लायव्ह पळयताले आसतले, ते तेंच्यांनी कळयलें आसतलें आपले दुकान. हे व्हेरी इंटरेस्टिंग जोयल बाब. हें स्टिंग ऑपरेशन तुमकां कशें दिसलें विजय बाब सरदेसायाच्यो जर्नलिस्टीक स्किल्स आनीक ताजे उपरांत जाल्ली एक्शन
ह्या दोन्ही गजाली कडेन तुम्ही कशें पळयता? आतां लौकिकान एक बरें सांगलें की विधानसभेक भाशण जावन जेन्ना रेड जाता तरीकय एकट्या म्हऱ्यान मेळटात. दोग जाणांनी कवळे आसतले म्हणटा लौकीक, तांणी घडये ते आयकून कवळे आसतले पूण एकट्यान दवरलें हाजे वयल्यान तांकां कितलो कॉन्फिडन्स आशिल्लो तें कळटा आमकां. सो कशें पळयता तुमी ह्या गजाली कडेन? One thing we don't know, Pramod, is whether this video has inspired Vijay to be kind of a journalist. That we don't know. Because But, there was immediate action after the video. Yeah, it was immediate action after the video. But having said that, एक expose झाली की एक regulatory mechanism जो असा on casinos, which everybody thinks that everything is going on well, everything is been regulated, has been exposed. It is not, because what happens is if live gaming is happening inside and nobody has taken cognizance of it, then there must be so many other irregularities which are happening, which are going unnoticed. तितून भितर there are so many other regulations the government is taking, talking about, like a gaming commissioner उलयल्ले पयलीं तिचे फाटल्यान to regulate all this thing. पूण हेजेर कळटा की not everything is in place. Although government is saying that we are not promoting casinos, but we are trying to generate revenue. आणि एक गजाल आसा प्रमोद, is that lot of these dues are pending of casinos. आणि काल चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की saying that we have issued them notices and we have initiated legal proceedings, I mean recovery proceedings. Yeah. Some of them have gone to court. पण why these recovery proceedings have not concluded? Why the recovery has not happened over so many years? Correct. That is, so खंय तरी दिसता की the government is going soft on these casinos and allowing them a free run. अशें कशें दिसता. आणि in this video, I think that belief is further strengthened. पांडुरंग बाब, तुमकां कितें दिसता? हो जो कालचो एक्शन जाली ती घडये विजय बाब सरदेसायान जर हो विशय विधानसभेक काडलो नाशिल्लो जाल्यार एक्शन जाता आशिल्ली, हें चालू आसता आशिल्लें न्ही? बरोबर. जर तो विशय काल काडूंक नाशिल्लो जाल्यार एक्शन जाता नाशिल्ली. आनी म्हाका दिसता हांवें तुज्या ज्या प्लॅटफॉर्माचेर हाज्या पयलीं सांगलां की गोंयांत कितल्या शारांनी म्हणजे मडगांव पासून साश्टी धर बार्देश आनी पेडण्यां ह्या जाग्यार ऑनलायन गेमींग जी चालू इल्लिगल चालू आसा न्हू, तेजें लायसन्स सुद्दां कोणा कडेन नासता. व्हिडिओ गेमीच्या नांवान ऑनलायन कॅसिनोज आयिल्ले आसा. हे शारांनी आतां पणजेन म्हण, मडगांवान म्हण, म्हापसान म्हण, पेडण्यान म्हण, ते सगळे कडेन येयल्ले आसा. हाचेर सुद्दां कोण कारवाय करिना. आनी एक कालचो प्रकार जो आसा हो हेतून तुका एक हांव स्पेशलिटी सांगता की जे कॅसिनो दर्यान आसात न्ही तेंच्या खातीर जशें लौकिकान सांगलें की लायव्ह गेमींग जे आसा तेजें ताजें प्रोविजन केल्लें आसा. म्हणटकच लोक थंयच वयचे आनी खंय वयचे न्ही भायर अशें म्हणून. सो भायले जे कॅसिनो आसा थंय लायव्ह गेमींग नासता. आनी तरी सुद्दां गोंयांतल्या हेचे पयलीं केसी जाल्ल्यो आसा. तरी सुद्दां गोंयांतल्या कितल्याशाच कॅसिनोंचेर रातचे लायव्ह गेमींग सुरू आसता. आनी जशें जयरान सांगलें एक प्रोविजन आशिल्लें गेमींग कमिशन अपॉयंट करपाचें. मदल्या काळान एक टॅक्स ऑफिसर जो आशिल्लो सेल्स टॅक्साचो कमिशनर ताका तो चार्ज दिल्लो. पूण तेज्या उपरांत हांवें केन्ना हो आयकूंक ना. परत विशय आयला ना कसो? परत विशय ती समज एक ऑथॉरिटी आशिल्ली गेमींग कमिशन करपाची जाल्यार तांकां इन्स्पेक्शन करपाचें किंवा वॉच दवरपाचें कितें तरी आसतालें. आतां जालां अशें प्रमोद की ह्या कॅसिनोंचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. भितर गोंयकार वयचो न्ही म्हणून तुमी कायदो केला. पूण तुमी केन्ना पळयला गोंयकार वयता काय ना थंय भितर? कोणाक खबर ना. लायव्ह गेमींग दर्यान चलचें भायर चलचें न्ही म्हटलं. सगळ्या भायल्या कॅसिनोनी लायव्ह गेमींग चलता आनी हें बिंदास चालू आसता. सरकारचो म्हाका दिसता की ह्या गोश्टी कडेन म्हणजे तेंच्या लक्षानय ना काय म्हणून इतलो एक ऑथॉरिटी आसपाक जाय, हेंचेर एक कंट्रोल आसपाक जाय. नाजाल्यार हो सगळो जुगाराचो बाजार जातलो गोंयभर. सगळो जुगाराचो बाजार तुवें बरो शब्द वापरलो. खरेंच सगळी गजालींचो बाजारच करपाक लागल्या काय कितें आमी असो प्रश्न पडपा सारकी सद्याक परिस्थिती आसा. दुसरो विशय लौकीक जाचेर सामकें मुख्यमंत्र्यान स्पिरिटेड डिफेन्स काल दिलें तें म्हळ्यार फायनान्स. आनी फायनान्साचेर ताणें परत सांगलें की आपल्याक जितली लोन घेवपाची मेकळीक आसा ताज्या की आपणें फक्त 1/3च लोन घेतलां. अटल सेतूचें रीण आमी कंप्लिटली रिपे केलां. रेवेन्यू राज्याचो गेलो 450 वेल्यान ऑलमोस्ट दोबराच जावपाक आयला. 970 कोटी आसले. हे सगळे पॉयंट्स तांणी मांडून विरोधकाक सांगपाचो प्रयत्न केलो की राज्याची आर्थीक स्थिती आपल्या लिडरशिपीच्या अंडर बरी आहा म्हणून. हाव कन्विन्सिंग वॉज दॅट? फायनान्सू काल डिमांड आसलो आनी तेजेर तेणी सांगलें आपल्याक कितें 4,500 कोटी घेवपाक मेळटा तेंचे ते लिमिटा प्रमाण. पूण आपणे आतां पर्यंत 1,050 कोटीच घेतला आनी तो 900 कितलो रेवेन्यू म्हटलो तेणी एक्सायजा खातीर म्हटलेलो.
400 कितें तरी Excise येता हय. तो 900 Almost double जावपा आयलो. डबल जालो पण गोंयकार डबल पिता अशें म्हणना हे ट्युरिजम वाडला ट्युरिस्टांचो फ्लो वाडला त्या खातीर तो रेवेन्यू वाडला म्हटलें अटल सेतूचे रीण तेणी आपण टायमा पयलीं फारीक केले म्हटलें ते तेणी जेन्ना चार्ज घेतलेलो तेन्ना तेणी ते एक रिफॉर्म्स हाडलेले की चड इंट्रस्टान जी रीण घेतलेली ती तेणी रिस्ट्रक्चर करून कमी इंट्रस्टान मेळटा थंय ट्रान्सफर केल्ली त्या खातीर तेणी खुबशे पयशे स्टेटीचे वाचयले पण ते म्हणटा पळय एक्चुली सरकार लोन घेता पळय न्हू लोन घेवप आसता कॅपिटल एक्सपेंडिचराक आनी जर तुमकां तितलें लिमीट आहा आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर तुमी प्लॅन केला त्या प्रमाणे जाल्यार ते घेवपाक कोण आडोवपाक शकना वा घेतलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना गव्हर्मेंट ऑफ कंट्री फाटली आतां ते फारीक करता कोणाची तरी फाटली रिणां काडलेली ते फारीक करतात तुमी काडलेले कोण तरी फुडले फारीक करतले पण ते योग्य पर्पजाक मात ते यूज जावं जाय फक्त इतलेंच पळोवपाक जाय तेणी सगळे हें केल्या उपरांत स्टेट म्हणून जर तेजे कडेन इतले आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचरार रीण काडपाची ताका जर हें आहा लिमीट आहा जाल्यार एक नवे आनीक प्रोजेक्ट घेतले तेजे टायमाक तेजे एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट अशें बी घेवन केले जाल्यार एक वेगळे म्हणजे बरी गजाल जातली आसली खर्च कमी केलो आनी स्टेटीची आर्थीक हें तेणी सांबाळी म्हटली म्हणून जे एश्युरन्सीज आहा वा ज्यो गजाली करपाक मेळटा ताका तेजे सरकार आसतना त्यो आडोवन खर्च कमी एक्चुली एका फॅमिलीन बी चलता ते खर्च कमी करून बी आपलें मातशें हें करपाचें पण सरकार म्हणून ताका जर लिमीट आहा पयशे काडपाचे पयशे काडून स्टेटीचे आनी खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे जाताले उबे करपाक कांय तितून हें नासलें जोयल बाब तुमकां कशें दिसलें हें जें डिफेन्स आशिल्लें आनी सामकें भिवपाची गरज ना हें सामकें अंडरलायन करून 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 सांगलें परत परत Pramod, one thing he has been consistently saying is that he is not borrowing beyond that limit. He is given a limit of borrowing. He is saying that I have not even been borrowing at 40% of that limit. So which is fair enough. Which is fair enough, and I think we cannot argue on that if he is not borrowed excessively. The point here is that he is saying that he is trying to get the fiscal deficit below 27%. That is a big challenge. He does not give the details of how he is going to do that. Because what happens is if you are going to bring that to below 27%, then he'll have to generate revenue to such an extent to bring it down and repay those loans. Because obviously, if you don't pay, the debt will keep on mounting because of the interest you're paying on them. And he has also made a claim that he has brought the fiscal deficit down from 29% to 27.9%. Yes. So he already claims that he has brought it down by almost 1.1%. Yeah, he also claims that he has paid some of the loans in total, like some sections of loans, some category of loans, he's paid in total. So I mean, all in all, he is giving a good and fair projection. Going ahead, we'll see how he manages to bring down the fiscal deficit. पांडुरंग बाब एक फायनान्साच्या इश्यूचेर जो तांगेलो फाटले हांव 2-3 सेशन पळयतां चीफ मिनिस्टर इज काउंटरींग ऑल दी क्वेश्चन्स बाय ओपोजिशन एक्सेप्शनली वेल विथ फॅक्ट्स फिगर्स प्रोजेक्शन्स रेवेन्यू फिगर्स कालची जे भाशण आशिल्लें थंय तांगेलो तो कॉन्फिडन्स दिसतालो की आपली आर्थीक स्थिती बरी आसा कोणें चिंता करपाची गरज ना म्हणून कन्विन्सिंग ना ती खरी गजाल फाटल्या 2-3 वर्सांनी जर पळयलें 4-5 वर्सांनी जाल्यार जो राज्याचो खर्च जो आसा तो सामको असो म्हणजे कॉम्पॅक्ट आनी नियंत्रणान आसा तूं जर 2019 पळयलें आनी आतां मेरेन तेणी कसली बाबा नवी स्कीम हाडून कोणाक कितें फ्री दिवन राज्याचो आर्थीक वजें जें आसा तें वाडोवंक ना वयल्यान जें चल्लां तेतून तेणी कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो उदाहरणार्थ लाडली लक्ष्मी गृह आधार किंवा दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसात त्यो स्किमी स्क्रुटिनायज करून तेतूंतल्यान सुद्दां ज्यो लूपहोल्स आशिल्ले किंवा जे कोण बोगस लाभार्थी आशिल्ले ते सुद्दां भायर काडून 50-60 कोटी तरी सेव केल्ले आसा सो म्हाका दिसता मदीं जी उदक फ्री दिला पळय तातूंत मातसो राज्याक 40 कोटीचो फटको बसला अदरवायज मायनींग सुरू जाली ऑक्शन जालें पळय भितरल्यान कॅसिनोचो रेवेन्यू वाडला कॅसिनोचो रेवेन्यू म्हाका दिसता वर्साक इवन तांणी खुबशे टुरिझम सेक्टरा भितरली खुबशी जी अनऑर्गनायज्ड हॉटेल्स आनी स्टेज आशिल्ली तांकां तांचेर फील आयल्या फॉर्मल इकॉनॉमी भितर करेक्ट आनी तांचेर फील आयल्या मागीर मोपा एअरपोर्टाचो रेवेन्यू सुरू जाला कॅसिनोचो रेवेन्यू बऱ्यापैकी येवपाक लागला सो म्हाका दिसता की राज्याची आर्थीक स्थिती जी आसा ती 5-6-10 वर्सां पयलीं जी आशिल्ली ताच्याकून खूब बरी आसा आनी आत्तां
जशें लवचिकान म्हटलें अशें की नवीन नवीन प्रोजेक्ट काय थोड्या प्रमाणात घेता ब्रिजीस बीन जे आसा बारीक बारीक ते घेतल्या पूण सामकेच व्हडले प्रोजेक्ट अशे जो प्रचंड खर्चाचे जे आसात ते तेणी घेवंक ना म्हणटकूच त्या खातीर तेजी जी राज्याची आत्ताची परिस्थिती जी आसा ती खूब बरी आसा जी लोनां घेतलेल्या फाटल्या 10-15-20 वर्सां इन्क्लुडींग जायकाचे सगळ्यांचो रिपेमेंट जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हेजे रेवेन्यू जमता तेतूंतल्यान रिपेमेंटाक बरोचसो पयसो आतां वचपाक लागला. एक गजाल लोकीक जो विशय काल परत परत आयलो तो पुलीस आनी क्रायमाचो आणि मुख्यमंत्र्यान थंय ताजो लँड ग्रॅब आसूं किंवा बाकीचे विशय आसूं ताणें परत परत सांगपाची हें केलें की सामकी फॉरेनराक आमी डिटेन केल्यात, थोडे जे क्रिमिनल्स म्हूण मेळ्ळे तांकां डिपोर्ट केल्यात. वॉज ही कन्विन्सिंग ऑन द लॉ अँड ऑर्डर फ्रंट? फायनान्साचेर ओके ही वॉज कन्विन्सिंग, लॉ अँड ऑर्डर फ्रंटाचेर वॉज ही कन्विन्सिंग? लॉ अँड ऑर्डराचे जेन्ना आमदार आनी ओपोजिशनाचे आमदार उलयले तेन्ना ते खूब एग्रेसीव आसले. म्हणजे केसी असेंब्ली डेटाच तसो सांगता कश्यो केसी आसा. असेंब्ली डेटा असो सांगता की केसी जाता, केसी डिटेक्ट जाता. डिटेक्शन रेट जो मुख्यमंत्री म्हणटा तो बरो आहा पण मागीर तिंका कन्विक्शन जे आहा ते जायना. तो सामको 10% सकयल सुमार येता. सो तेजो व्हडलो डिटेक्ट जाले म्हणून कन्विक्शन जावपाक जाय असले मुद्दे डिस्कशनाक येताले. पण तेणी आपले पोलीस डिपार्टमेंट कशें चल्लां, कशें आपल्या टेन्युअरान लँड ग्रॅब केस आहा ती तेणी SIT करून कश्यो त्यो सोडयल्यो, फोर्सा भितर आनी रिफॉर्म जाल्ले, मागीर ते होमगार्डाचे मनशांक पुलीस केले, वेगळ्यो वेगळ्यो गजालीन कसो फॉरेनराक डिपोर्टेशन करपाचें ते कशें म्हणजे खुबश्यो गजाली तेणी ज्यो होम डिपार्टमेंटान हाडल्या, रिफॉर्म्स हाडल्या ते तेणी उलोवन दाखयले. बट आनी एक जे क्लेम ते करता की क्रायमाचो डिटेक्शन रेट वाडला तो क्लेम सारको पण कन्विक्शन रेट स्टील रिमेन्स अ कन्सर्न. हय सो तेजेर तितलो एड्रेस जावना. जोयल बाब, डू यू एग्री विथ दिस? डिटेंशन रेट इज व्हेरी गुड, कन्विक्शन रेट सामके सो. Pramod, I completely disagree on that because I'll tell you why. First of all, crime detection, he says, is very high. I mean, to some extent, even the police were saying that 90% is almost like they're hitting a target rate of 90%. Okay, that's quite good. Detection is, but what you are really concerned about is the increase in crime. So the crime detection is not the issue here. Detection is one part of the issue. The major part is the crime. Italy Valdla Pramod. See, there is a fear setting in the society. Should every day there is some kind of a crime, either a rape or a murder, कितें आसता, kidnap. So तेजे वयल्यान कांयच एक जावंक ना सारको. What are the measures which are put in place or what mechanisms are put in place to bring down the rate of crime? That is point number one. Point number two is CM has spoken elaborately on land grab and the system which is for SIT he has formed and all of that system. One thing is, yes, he has put in that fear that some kind of a system will be watching you now. But beyond that, are there any deterrents now? आयज ते सगळे अरेस्ट केल्ले, जो CM म्हणटालो सगळे अमूक इतले मनशांक अरेस्ट केले म्हणून ते सगळे भायर आसा except for 2 or 3 people who are still inside. So where have we reached with this sit and with this process of which is formed against land grabbers? खंय तरी हे जाला. पांडुरंग बाब, डू यू अग्री विथ दॅट? खूब फावटी ऑफिसर्स सस्पेंड जातात आणि मागीर ते परत जॉईन जातात सर्विसी भितर कांय वर्सांनी, कांय म्हयन्यांनी. सो देन तो डिटरन्स जो आसा तो खरें उरता. लँड ग्रॅब केसीन जे आसा तेतून काय गजाली गव्हर्मेंटान जाग्यार घातल्या. त्यो म्हटल्यार आतां नवीन तेणी बिलय हाडला की त्यो मालमत्ता ताब्यान घेवच्यो सरकारान, ज्याचे गोंयान आसा ह्या बेवारस मालमत्ता पडलेल्यो आसा, ताचो वारस ना किंवा कोण देशा भायर आसा ताणें आपली प्रॉपर्टी जी हांगात पडून आसा अशी सगळी प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट आपल्या ताब्यान दवरूं शकता आतां आनी ती कांय ठरावीक काळा उपरांत मागीर ऑक्शन करूं शकता. अशा प्रकारचें एक नवीन बील हाडला. सो हेतून जातलें कितें की हे जे चोर लोकांचे जमणी बळकायताले, ज्यो 150 केसी सुमार मुखार आयल्यो त्यो किमान बंद जातल्यो. तेतून तो एक मुद्दो आसा की ह्या कार्यकाळान, मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळान ही जी लँड फ्रॉड जे जाताले, लँड ग्रॅबिंग जाताले ते म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणात कमी जाल्या किंवा कंट्रोल जाला म्हणून येता आमच्यान ते. लौकीक दुसरो विशय जो आसा इम्पॉर्टंट तो आज एग्रिगेटर आनी टॅक्सीचो आयलो. कितें जालें नेमकें आनी हें खंय वता? ही टॅक्सी स्टँडार वता काय टॅक्सी तुगेली न्हिदपा वता? सरकार कितें करपाक सोदता तें? विशय आयलो क्वेश्चना उपरांत पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन आसलें ते पयलीं मांडलेले, मागीर ते रिप्लाय खातीर पोस्टपोन केल्ले आनी सगळे ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी घातलेले, म्हणजे जॉयंटली घातलेले आसले ते. आनी डिमांड जी पॉलिसी हाडल्या एग्रिगेटर पॉलिसी ती हाडची न्हू म्हणून, म्हणजे ते आतां तेजेर ऑब्जेक्शन सजेशन्स घेवन ती त्याच स्टेजीचेर आहा. ती फुडें तेजे फुडें तेजी स्टेप वचना. सो
माविनान आपल्या डिमांडाच्या वेळार हें केल्लें हेचे पयलीं एसेंब्लीन जे विशय येयला तेन्ना तेजेर आन्सर दिला. सो आयज तेणी व्हडलें तें आन्सर वाचून टेबलूय केलें आनी एक एश्युरन्स दिलें की हेजेर आमी डिसिजन घेयना आनी सगळ्या आमदारांक घेवन एक मिटींग जातली आनी ती मिटींग घेवन आमी सगळे डिसायड करुया कितें तें अशें गव्हर्मेंट डिसायड करतले अशें ना की सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन डिसिजन घेता. तरी आमदारांचो हें आसलो की तूं स्क्रॅप करता ही काडून उडयता काय ना. तेणी सांगलें आपूण स्क्रॅप करना, आपले आर्ग्युमेंट्स आहा, आपले मुद्दे आहा ते आपूण स्ट्रॉंगली म्हणटा, तुमचे मुद्दे तुमी स्ट्रॉंगली म्हणा, आमी डिस्कस करून हे सगळे गजाली करुया. मागीर मुख्यमंत्री उठले, मातसो बोळा जाल्या उपरांत म्हणजे आमदार वेंझी तेणी मातसो उलोवपाक लागलो व्हडल्यान. तेन्ना मदीं स्पिकरानूय म्हटलें नुस्त्याचो बाजार केला का, बेसिस्त कशें वागता म्हणपाक लागलो तुवें. तेन्ना मातशें थंड जालें वातावरण आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें बेगीनूच मिटींग घेवया, म्हणजे 34च्या पयलीं 20 ते 25 हेच्या मदीं मिटींग घेवपाचें ठरलां आनी ते मिटिंगेक जे एग्रिगेटर पॉलिसीचें कितें फ्युचर आहा ते मिटिंगेक ठरतलें. Joel Bob, how are you looking at this? Stalemate, pause or reversal? प्रमोद अशें दिसता की ही टॅक्सी घेवन परतून कॉमेस जाली थिंगाच पावतली कशी दिसता. बिकॉज आय टेल यू वाय. वेन दीस इश्यू केम ऑफ एग्रिगेटर दिस थिंग ड्राफ्ट रूल्स, all those who are playing to these lobbies, whether it is Michael Lobo, whether it is Wenzy Vegas, whether it is Viresh Borkar and all of them who are aligned to the taxi factions are demanding that these draft rules also have to be scrapped. Yeah. I mean, what kind of an argument is this? I mean, draft rules are out for discussion. I mean, the same objections, suggestions. And the transport minister is on his feet telling everybody that these are just draft rules. They Let are us open discuss it. म्हणटा. So, ते थोडी discuss करूंक जायना. एक तुका हे मेळटा की you get that gut feeling that this is not going to proceed the way the government is thinking. I mean, there will have to be massive compromises somewhere, or the government will be forced to scrap it and maybe start all over again. So, but this is not a good way to go. खंयचीच पॉलिसी अशी जावपाक शकना. पांडुरंग बाब, तुमकां कितें दिसता, स्टेलमेट, रिव्हर्सल काय पॉज? विचार करून ती पॉलिसी तयार केली आणि म्हाका दिसता IAS ऑफिसर एक आशिल्लो त्या हेचेर, ताणी ती एक पॉलिसी तयार केल्ली एग्रिगेटरा खातीर आनी ती इम्प्लिमेंट करपाक कित्याक हें आसा तें म्हाका कळना प्रमोद, कित्याक प्रॉब्लेम आसा. आनी हांवें सांगलां हाज्या पयलीं की आमचे टॅक्सीकार गोंयचे भाव जे आसा तेंच्यांनी आपले करपाक जाय न्हू हे, पूण भायल्यांक तुमी आडाव नाका, तें जावपाक जाय. अजाप दिसता आमचे कायदे करपी लोकूच जर हे गोश्टींक जर विरोध करपाक लागले जाल्यार ते जातले कशें मागीर. ना, आनी एक जो मुद्दा आतां परत सांगला हाजे पयलीं बी की सरकारा कडेन दोन पर्याय आसतात. एक लोकांक जाय ते करप आनी एक जे बरोबर ते करप. बरोबर ते करप खूब कठीण आसता की जेन्ना लोकांक जाय ते आनी जे बरोबर ते आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इच अदर. सरकारा कडच्यान आमची इतलीच अपेक्षा आसता की इलेक्शन जेन्ना लागीं ना, इलेक्शन लागीं आसतना सरकार खूब फावटी लोकांक जाय तेच करता, पूण इलेक्शन जेन्ना लागीं ना तेन्ना एक धोरण म्हणून तरी जे बरोबर आसा तें करचें. ताजेर कसली फ्लिप फ्लॉप आनी आमदारांच्यो असली मागण्यो की डिस्कशनूच नाका, ड्राफ्ट रुल्सूच नाका आनी तेच काडून उडयात, ह्या हातूंतल्यान केन्नाच हो इशू मुखार वचपाक शकचो ना. लौकीक बाब, लास्ट विशय आमी जो घेवया तो म्हळ्यार नुस्त्याचो. आतां श्रावण चालू आहा तरी आसतना आमी नुस्त्याचो विशय घेवया, कारण तो असेंब्ली भितर डिस्कस जालो. श्रावण जेन्ना सोंपतलो तेन्ना आमकां नुस्तें सवाय मेळटलें हाचें डिस्कशन जर आयकलें जाल्यार हांव इतली सादी हाजे वयल्यान विचारता, सवाय मेळटलें काय ना? डिफिकल्ट प्रमोद, कारण विशय रुडॉल्फान हाडलेलो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चनावर तेजो आसलो गोंयकारांक सवाय नुस्तें मेळना, प्रोडक्शन जाता. तो विशय मागीर खूब कडेन पावलो, बुल ट्रॉलिंग, LED फिशींग सगळे कडेन पावलो. मिनिस्टर निलकंठ हळर्णकर जे फिशरीज मिनिस्टर ते म्हणटाले जे नुस्तें धरून हाडलें ते मागीर ते ऑक्शन करता, ते मार्केट करता, तेजेर आमचो कंट्रोल ना. म्हणजे आमी डायरेक्ट तितून इनवॉल्व ना, मार्केट फोर्सेस. हय, सो तितून आमी डायरेक्ट इनवॉल्व ना. पण जेन्ना प्रेशर बिल्ड जालो नुस्त्याचेर म्हणटा तशें बरो सगळं डिस्कशन जालें तेजें आनी सगळे उलयले तेजेर, बरेचशे आमदार उलयले. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान मागीर उबो रावन सांगलो की एक पॉलिसी एक करपाची पळोवया म्हणून. म्हणजे फूल असो कॉन्फिडन्स हें नासलो हितून, पण कितें तरी ते नुस्तें जें येतलें ते लोकल मार्केटान म्हणजे लोकां पर्यंत सवाय भितर पावोवपा खातीर, म्हणजे जितले अवेलेबल चड जातले तितले रेट्स कमी जातले. सो असो एक हें सगळ्यान नुस्तें म्हणटा तो सगळ्यांचो आवडीचो विशय. बरोबर. सो तेजेर तेच तिडकीन तेच पोटतिडकीन डिस्कशन जालें. आतां ती पॉलिसी म्हणून कितें आसतली आनी ते कशें कंट्रोल करूं शकतले म्हाका कांय खबर ना.
जॉयल बाब हें जावपाक शकता कॅन देर बी अ पॉलिसी नुस्तें सवाय दिवपाक आनी ती कशी करपाची केली जाल्यार But Pramod, a very good discussion today on the floor of the House. One thing was that the Fisheries Minister gave an assurance that हेजे फुडें तें bull trawling आणि LED हें जावचें ना, जातालें तशें अशें म्हणटा तो. But then besides that, there are so many other issues which are relating to this fish. You know, like Vijay made a very important statement of cold storage facilities which are not there now, and the fishermen have to do away with that fish because there is no facility. Secondly, there was Wenzi who spoken about the middleman, the need to cut off the middleman because that is the escalation जाता आणि मागीर आमकां costly जाता fish testing is another facility मारगांव सेट करपाची आशिल्ली ती अजून मेरेन जावंक ना. सुरेश प्रभून तेन्ना येवन अनाउन्समेंटूय बी केल्लो पूण years down the line, 5-6 years down the line, nothing has happened. So ह्यो सगल्यो गजाली are actually good if you actually make some kind of a policy document or policy framework and maybe discuss it and take it forward. We can see better and cheaper fish in the years to come. बरें आज ऑप्टिमिस्टीक लेवलाचेर जॉयल बाबान व्हेलें आमकां. पांडुरंग बाब तूं कितें दिसता, तूं श्रावण बी पाळटा? म्हाका श्रावण बी काय लागना. व्हेरी गुड. पूण नुस्तें गोंयकारांक सवाय मेळचें हें आमकां हें मनापासून दिसता, पोटांतल्यान दिसता सारकें. मनापासून दिसता, मनांतल्यान सुद्दां न्ही, पोटांतल्यान आनी दिसता. सरकाराक तें केन्नाच जमलें ना. म्हाका याद आवर्तीन फुरताचो जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ते गाडये बिडे हाडलेले लोकांक ते मातशें सवाय दिवचे म्हणून. पूण त्यो गाडयो खंय गेल्यो आनी ते नुस्तें खंय गेलें तें कोणाक खबर ना. सो आनी व्हेरी डिफिकल्ट टू ही पॉलिसी करपा खातीर, कारण ह्यो वेवसाय खूब मोठो नुस्तें मारपाचो आनी ते नुस्तें मारून आमकां दिवपाक सगळें बसोंक ना नुस्तेंकारांक, ते भायर धाडटात. सो तें आमकां जर मेळटलें जाल्यार गव्हर्मेंटाची जी हें आसा फार्मां तेजेर सुंगटां चोनाक अशें कितें जाता तें हाडून तांच्यांनी ट्राय करचें आनी लोकांक सवाय दिवचें. तूं पॉलिसी करूं ना, म्हाका काय साध्य पॉलिसी जावची ना प्रमोद, कारण इम्पॉसिबल हे करपा खातीर. तूं एक दीस जेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटान तुगेली सुंगटां तुवें पयला गर्दी कितली जितली लायन तुगेली पयर हेल्थ डिपार्टमेंटा भायर लागिल्ली केप्याच्या लॉटरी पेक्षा बरोबर, केपेची लॉटरी आनी तुगेले हेल्थ डिपार्टमेंटा भायर जॉबा खातीर आनी सर्ती खातीर जितली लागिल्ली तितलीच लायन तुगेली फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या भायर ती सुंगटां घेवपा लागिल्ली. सो हांव म्हणटा इतलो हो आवडीचो विशय आमचो. आनी मेन गजाल जॉयल बाबान जर सांगलें, टेस्ट ऑफ फीश आनी एक टेस्ट ऑफ फीश, ह्यो दोनूय गजाली म्हाका दिसता गोंयकारा खातीर म्हत्वाच्यो आनी ह्यो दोनूय गजाली सारक्यो जावच्यो इतलेंच हांव मागतां. आनी आज हांगा थांबतां. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.